हांव कुट्टाळेचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो। आयज सगळे जाणाय आमची म्हादयची इम्पॉर्टन्स कितें तें हांव तुमकां सांगता। म्हादय इश्यू हो जो आहा तो आयज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू दर एक गोंयकाराक। कित्याक म्हादय आमकां 50% गोंयकारांक आमकां उदक सप्लाय जाता म्हादयांतल्यान। पूण आयज ती म्हादय जरी तर कर्नाटका डायवर्ट जाली जाल्यार आमकां हांव सांगता आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एग्जाम्पल सांगता। थिंगा आमकां दिसा घडये थोडे प्लेसीचेर 4 वरां 3 वरां उदक येता। हें जें 3 वरां 4 वरां उदक येता तें पासून आमकां येवपाना जरी तर म्हादय डायवर्ट जालें जाल्यार। आनी हे जे आमी हो एक टायम ह्या टायमार आमी सगळे गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी ही जी म्हादय आमची कर्नाटका डायवर्ट जावपा ती आमी परतून आमच्या गोंयांत मागोवन घेवपाक जाय। आनी हांव एक उलो मारपाक सोदतां स्पेशली आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीज जे आहाय तांकां। थोडे मेंबर्स आहाय बायोडायवर्सिटी कमिटीचे तांकांय उलो मारता मातशें हे आय कित्याक हे म्हादय रिवरा लागून आमची जायती वायल्ड लायफ डिपेंड आहा तेंचेर। जायते वॉटर बॉडी जी नुस्तीं आहाय आमची जावं जायते भाशेचे जीव आहाय नुस्तें उदकांत तेजे डिपेंड आहाय। आनी जर तर ती एकदां सुकली ती आमकां परतून आनी मेळपाना। सो हेका लागून आमी मुखार सरपाक जाय आमचें गोंय साल्वार करपाक। म्हाजें नांव गौरीश बोरकर फ्रॉम नाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो हो इश्यू आसा रिगार्डींग म्हादई। हो इश्यू इतलो इंटेन्स आसा आनी इतली ग्रेविटी डेप्थान आसा की आयज सगळ्या लोकांनी भायर सरपाक जाय म्हादई खातीर। अशें खंय ना खंय दिसता की आयज आमचें अवेरनस इतलें वीक जालो आसा। आयज थोड्यांक खबर ना आयज म्हादई कितें आनी मांडवी कितें तें। आयज ही म्हादई खातीर अवेरनस जावपाक जाय आशिल्ली फ्रॉम पंचायतीन अवेरनस जावपाक आशिल्लें गांवां जावपाक आशिल्लें की म्हादई खातीर। ही म्हादई आमच्या खातीर आमी आयज झगडना। ही म्हादई सगळ्यांक खातीर सगळे भूक भागयता ते खातीर आमी भायर सरलेले आसा। कित्याक आयज म्हादई जर ही डायवर्ट जर जाली जाल्यार आमची शेतां भाटां कुळागरां सगळीं नश्ट काबार। येता ते पिळगेक तरी आमी कितें वाचून दवरुया। आयजूच आमचे जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक गेल्यार आयज आमकां 24 वरां उदक ना। जशें की आमचे बोगमाळो वाठारांत जर पळयलें निवाड्यान पळयलें आयज लोक तर उदक 2 दीस उदक लोक बोबो मारतात टँकर मागयतात। फाल्यां जर हें जर उदक जर डायवर्ट जालें जाल्यार आयज लोकांची परिस्थिती कितली गंभीर हें तुमी कोणें चिंतलेलें आसा? आयज खंयचोच पॉलिटिकल लिडर हेजेर काय उलयना आनी भायर सरना। हांव खंय दिसतालें की म्हाका की हे पंचायतीन हे अवेरनस ड्रायव्ह जातली आसली म्हणून सगळे गांवांनी, पूण तशें कांय जाल्लें ना। आयज एक्टिविस्ट बोवाळ मारतात, आयज गोंयचे बरे मागपी लोक बोवाळ मारतात। आयज हो इश्यू कर्नाटकाच्या विधानसभेन हायलायट जाला म्हणून कळलेलें आसा। कोणाक काय खबरच नासलें म्हादई आयज डायवर्ट जाता म्हणून। सो हांव मागता की सगळे लोकांनी भायर सरपाक जाय बिकॉज हो इश्यू बारीक ना, हो इश्यू मोठो इश्यू हो आमी आयज इश्यू फुडें घेवन वचपाक जाय बिकॉज आमची येणारी पिळगे खातीर आमी भायर सरपाक जाय। आयज गांवाचे गांव सुके पडटले आयज अशें जालें जाल्यार। आयज जर लोकूच भायर सरना, लोकांक जर पडोनूच गेल्ले ना आमचे म्हादईचे बद्दल जाल्यार म्हाका दिसना एज अ गोंयकार म्हणून प्रावड फील करपाक। थोडे लोक बेश्टेच म्हणटा आमी हॅशटॅग मारता आय लव गोवा म्हणून। अरे आय लव गोवा म्हणटा जाल्यार तुमी आयज भायर सरपाची गरज आसा। आयज गोंयांत तुमी सगळे लोक येयल्ले आसा, लोक म्हणटा आयज तुमी इलेक्शनां कार्डां दिल्लीं आहा लोकांक करून, वोटींग कार्डां दिल्लीं आसा, आरसी कार्ड दिता आनी तें गोंयकार करता। आयज हे गोंयकार जाले लोकांनी भायर सरपाक जाय, आपले गांव वाचोवपाक। आयज तुमी गोंयकार म्हणटा तुमी गोंयचो इतलोच जर मोग आसा आयज सगळे जाण तुमी भायर सरपाक जाय। आयज गोंयचे जागे तुमी काबार केले, कंपनीचे जागे खावन काबार केले, गोंयचे तुमी जॉब्स घेतले एज गोंयकार म्हणून। तुमी आयज ह्या गोंयकारांक फुडें सरपाक जाय। बरया लेटर तुमच्या स्टेटीच्या एका आमदारांक जावं सीएमाक कोणाक लेटर बरया आनी म्हाका डिमांड करा की हे म्हादईन हे उदक आमकां जाय, म्हादई आमकां जाय गोंयांत जाय म्हणून। बेश्टे घरान बसून बेडरुमान बसून कमेंट मारले म्हण जायना। भायर सराक ऑन ग्रावंड रावा, आमचे बरोबर वांगडा रावाक हे म्हादई साल्वार करपाक। कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमची मोर्मुगांव टीम आरजी। हांव जें सांगपाक सोदता तुमकां सगळ्या गोंयकारांक, हे जे म्हादयेचो आतां इश्यू आहा हो इतलो हायलायट जाला इश्यू कित्याक हे उदकाचें आमची मेन म्हणटा तें उदीक, हेजेर आमचो अख्खो संवसार हेजेरूच आहा। पयशांचेर काय व्हडलें काय ना। आमचे उदकाक जर आमी फादीशार जाले जाल्यार आमचो संवसार कांयच ना। उदकाचेर आमचो जीव आहा, मेन ती आमची आवय म्हादय। आनी जर ती म्हादय जर पॉलिटिकलाक लागून इश्यू खातीर जर ती गेम खेळटा जाल्यार हांव हे गोवोरमेंटा हे जे गोवोरमेंट आहा पळय बीजेपी गोवोरमेंट, हे वास्कोन हे खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टेट वायज जावं जाल्यार लेवल जाल्यार सेंट्रलान आसूं जाल्यार हे फक्त बीजेपी गोवोरमेंटूच आसा आनी हे फक्त आमच्या हितून लायफान कित्याक खेळ खेळटात। उदकाचेर तुमी पॉलिटिकल लेवलाचेर हो गेमीक कित्याक जाय? हो इश्यू सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी सारको अंडरस्टँड करपाक जाय। घरान बसून आमी वोट केले जाले, आमची कामां लागली, पयलीं आमकां लायले जॉबाक फादीशार केले अख्ख्या गोंयकारांक, सगळे भायले बल्ले। मागीर तुमी म्हणटा टॅक्सीचेर हे केलें, आतां टॅक्सीचेर बोबो, आतां ते मोपा एअरपोर्ट चालू केला। आतां गोंयकारांक हें कळपाक जाय की तुमी तेच वोट मारले पळय आयज तेच तुमचे लायफ पिड्ड्यार करपाक सोदता। ती लायफ पिड्ड्यार जाल्यार व्हडलें कांय ना, पूण उदकाचो मेन इश्यू
आमी उदीक ना जाल्यार आमी कांय ना, कितले जोडटले कितले खातले एकूच हितून आहा. हांव इतलेंच मागता, जे आहा आमच्या म्हादेक लागून आमकां सगळे भायर सरूंक जाय. जशें आमच्या गौरीशबाईन सांगलें तेजे हेजेर आमकां सारको टोटली आमकां मेन आमचो फोकस तेजेर घालूंकूच जाय. आनी सगळ्यांक आमचो अपील आसा की भायर येयात आनी तुमी ह्या म्हादेचेर उलोवपाक येयात आझाद मैदानाचेर पणजे 5:30 वरांचेर. उमाकांचारी आमच्या ह्या आरजी मेंबरांनी तुमकां सगळें सांगलेलें आसा, सगळ्या गोंयकारांक ही मॅसेज दिल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे हांव आतां गोंयकारांक आव्हान करता, तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी नळ तुमच्या घरांतलो नळ जेन्ना ड्राय पडपाक रावला तेन्ना तुमी भायर सरतले काय, नळ सामको ड्राय पडटलो तेन्ना तुमी भायर सरतले काय, इतलो वेळ वाट पळोवं नाका. सद्या BJP सरकारान सेंट्रलाच्या तशेंच गोंयच्या BJP सरकारान सगळी वाट लायलेली आसा. हेकाच लागून हेजो निशेध म्हणून जाय जागृताय करपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फाल्यां आयतारा सांजेच्या 5:30 वरांचेर मिटींग दवरलेली आसा, सभा दवरलेली आसा. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आपलो धर्म देगेक दवरून, आपले पॉलिटिकल एजेंडा सगळे देगेक दवरून ह्या सभेक तुमी हाजीर रावचे.